जिंदाबाद जिंदाबाद बावटा जिंदाबाद जिंदाबाद लाल बावटा जिंदाबाद जिंदाबाद AITUC जिंदाबाद जिंदाबाद सोडचेना रे सोडचेना जिंकले बगैर सोडचेना सोडचेना रे सोडचेना जिंकले बगैर सोडचेना आमकां भायर उडयले लॉक घालून आनी आमी गरीब मनशां भाड्यान रावता आमची भुरगीं कामां आसना कांय ना आनी मग एका घोव ना कोणा हें ना कांय ना आमी भाड्यान रावता हे भाशेन आमकां भायर उडयल्या 20 वर्सां जाली हां 20 वर्सां जालीं काम करता नोकरी करता कितें सांगला कंपनी तुमकां कंपनी बंद करता म्हणून लेटर मारला न्हू बिजनेस पण तुमकां काय दिवना अजून ना काय दिवना आमकां सॅलरी सुद्दां दिवना आमकां हांगा 20 वर्स जाला आमी काम करता हांगा आनी कंपनी आतां 27 नोटीस मे म्हयन्याक गेले ते एप्रिलान कंपनीन हांगा नोटीस मारला की मे 27 आमी बंद करता म्हणून कंपनी आनी मागीर आमचे सगळे डिसिजन आसले लेबर कमिशनरान आमचे युनियन आनी लेबर कमिशनराचे मिटींग जाल्ले आनी लेबर कमिशनरान सांगलेले 27 बंद करनाका कंपनी तांकां भितर वचून दी कामगारांक अशें म्हणून कंपनी एका लेबर कमिशनरान कंपनीक लेटर केला तेन्ना आसतना त्यांनी 27 हांगा येवन लॉक मारला आनी आमकां कोणाक भितर घेवंक ना आमी भितर वयताले सेक्युरिटी सांगपाक लागलो तुमकां भितर घेवपाक जायना म्हणून सांगला आमी विचारले कोण सांगला बाबा तुका आमकां भितर घेनाका म्हणून तो म्हणटा जॉन देसाई म्हणून मॅनेजर त्यांनी सांगला तुमकां भितर घेनाका अशें आमकां ऑर्डर दिला तुम्ही भितर येनाका म्हणून तेंच्यांनी लॉक मारला आनी आमकां 20 वर्स जाले आमी काम करता आनी हांगा लोकांक कोणाक 50-45 इयर 50 इयर्स जाला ते आतां कामगार खंय वयतले तांकां काम ना कांय ना आनी आमचे सॅलरी बी दिवंक ना इतले दीस काम केल्यानंतर कांयच पेमेंट बी नाही काय ना आतां स्कूल चालू जालें फीस भरपाक बॅग हाडपाक आनी कितें बुक्स हाडपाक आनी रमजान ईद जालें आमी उपास रावपाक आमकां बाजार करपाक या कांयच घरां कडेन रेशन काय ना आतां आमी उपास रावन बी वतान आमी पडला हांगा उपास जावन कितें जावन आमच्या फुडल्यान कितें बरें जाता म्हणून आमी रावला हांगा गेट गव्हर्मेंट आमकां मोडून गायल्ले हांगा कितें करून हेल्प लागून आमी रावला हांगा तेंच्याच आतां उपकार जावपाक जाय आमकां